बेटर देन नथिंग ह्या पोटीच्या इलेक्शनाचे रिझल्ट पळोवन अशेंच बगलें 45 आनी 3 सिटींग स्पर्ध्यार आसले 8,061 अभ्यर्थी 60 आनी 4 करोड लोकांचो वोट 7 हंतांनी 1.5 म्हयने भर चलिल्ली चुनावाची प्रक्रिया इल्ली लांबच आसली. फलितांश येवचे दिसा आमी कोणाक वोट घाला म्हणलें विसरून वेचे तितली लांब. आतां हॅट्रिक हिरो मोदीच्या मुखेलपणाखाल एक सज्जिगे बजील मैत्री सरकाराचें रचन जालां. नेहरू उपरांत तिसरे अवधेक भारताचो प्रधानी जावचें भाग मेळिल्लें म्हळ्यार नरेंद्र दामोदर दास मोदीक मात. पूण इलेक्शन रिझल्टाचें इल्लें पोस्टमॉर्टम केल्यार मोदी जिखोनी सोलवलो काँग्रेस सोलवोनी जिखलें म्हणली चर्चा देशांत चलून आसा. ह्या एलिसावातावन आमकां मेळिल्ल्या थोड्या लिसावांचेर एक दिश्ट घालया. दर्यांत आसा मासो आळ्यान वट्टा पिसो अशें व्हडली माय म्हणटली. ह्या फावटी वोट घालून घरा पावचे पयलेंच अबकी बार 400 पार म्हणून गोदी मिडियान ढोल बडयलो. अब की बार 400 पार. नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया. विपक्ष उसी नारे को मुद्दा बनाकर जवाब देता रहा. एलिसावाचे रिझल्ट कशें आसतले म्हूण पयलेंच भविष्य सांगच्या एका आदिका प्रसंगाक आमच्या देशांत एक्झिट पोल म्हणटात. खंयच्या आदारान हे भविष्यवाणी जाता म्हूण आयकतल्यांक सोडया सांगतल्यांकी सारकें कळीत ना. इलेक्शन एक्सपर्ट प्रशांत किशोर आनी 90% मिडिया संस्थांनी बीजेपीक 350 सीटी मेळटात आनी बीजेपीचे दायजी आनी गोत्रासचे एनडीएचे लेख घेतल्यार 400 सीटी बारीस सुलाभेन मोदीच्या बलसांत आसतले म्हणून प्रवाद केल्लो. जून 4 तारखेर रिझल्ट आयले. बीजेपीक मेळिल्ले सीट केवळ 240. आदल्या इलेक्शनाचे की 60 आनी 3 सीटी उणे. आपलेस्तकी सरकार रचूंक गरज आसचे कनिष्ठ 270 आनी 2 सीटी सयत बीजेपीक मेळोंक ना. 400-300 सीटींक आळ्यान वाटलें सायलें. येदोळ 3 फावटी मुख्यमंत्री आनी 2 अवधेक प्रधानी जाल्ल्या मोदीक पाटार बसोवंक हेरांचे पायदरची गत येवंक नातली. पूण ह्या फावटी कार्यक्कागी कत्ते कालो म्हणले बरी चंद्रबाबू नायडूची तेलुगू देशम पार्टी आनी नितीश कुमाराची जनता दळ युनायटेड पार्टीचो तेंको घेवन बीजेपीन आपलो केळंबो उबो केला. हें कितलो तेंप उरात म्हणलें पळयजे. कित्याक थोड्याच तेंपा पयलें ह्या दोनूय पार्टी विशान अमित शाहची अभिप्राय वेगळीच आसली. चंद्रबाबू नायडू के लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं. आपको वापस आने की कोई जगह नहीं. तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं. कालಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕೋಲ ಹಕಸ್ಸು ಮುಂಚೆಗೊಂಡ ह्या एक्झिट पोलाद्वारे आनी एक फजीत जाली. मोदीक 400 पार मेळ्ळ्यार स्थिर सरकार येतलो देखून लोकांनी शेअर मार्केटींत जुनाच्या 3 तारखे भितर चड पैसे इन्वेस्ट करी जाय म्हणून अमित शाहन उलो दिल्लो. तो स्टॉक मार्केट बढ़ता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 400 पार होने वाला है. मोदी जी की स्थिर सरकार आने वाली है तो निश्चित रूप से बाजार ऊपर आएगा. हे ऊपर आएगा एडवाइस दोळे दंपून पातयून इन्वेस्ट केल्ल्या लोकांक जून 4 तारखेर 30 लाख करोड शेअर मार्केटींत होगडायलो. कारण होस्सो एक्झिट पोल या देशाच्या मध्यम वर्गाच्या लोकांचे 30 लाख करोड. व्हिडिओ पॉज करून कितले झिरो आसात म्हणून पुरसोतेर तुम्ही मेजयेत. ह्या फावटीच्या एलिसावान सबार तुंडुरायांक कोनशाक लोटून सोडला तर हेर तोड्यांक सिंहासनाचेर बसयला. स्मृती इराणी, पेन ड्राईव्ह प्रज्वल, एका काळाचो सिंगम पुलीस अण्णामलय सकट सोडया गेल्या त्या मोदी सरकारांत आसले 13 युनियन मिनिस्टर्स ह्या फावटी चलवाले. दक्षिण कन्नडचो माजी डीसी मोदी सरकाराच्या अनितींक तकली बागयना म्हणून आपल्या हुद्द्याक राजीनामे दिल्लो शशिकांत सेंथिल जिखलो. टेररिझम केस यापनावेर वोण घेवन जैल आतावनूच इलेक्शन कंटेस्ट केल्ले अमृतपाल सिंग आनी शेख अब्दुल राशीद. इंदिरा गांधीची कुनी केल्ल्या बॉडीगार्डचो पूत सरबजीत खालसा. कुस्ती खेळगड्यांच्या प्रतिभटनाक लागून MP तिकेट होगडायल्ल्या आनी 40 क्रिमिनल केसींनी सांपडल्या ब्रिजभूषणचो पूत करण
5700 करोड आस्ती सोदनी भारतांतलो ग्रेस्त MP चंद्रशेखर पेम्मसानी असल्यांकी ह्या एलिसावान जिकयले. फिल्म स्टार कंगना, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा, सुरेश गोपी, क्रिकेटर युसुफ पठाण मुखल्या 5 वर्सांक पार्लिमेंटांत हजर आसतलीं जाल्ल्यान मनोरंजना कांय उणें ना. 26 मुस्लिम MP आनी 12 क्रिस्तांव MP विंचून आयल्यात तरी ह्या पैकी NDA तावन तिकेट लबल्ले कोणीय नात. आनी हायेस्ट विक्टरी मार्जिना विशान सांगचे तर वाराणसी तावन प्रधानी मोदीक 10 लाख वोटाचे अंतर दवरून जिकयतल्या म्हणून BJPन प्रचार दिल्लो. पूण क्रेक मोदीक 1.5 लाखांची लीड मात्र मेळ्ळी. काउंटिंगाच्या एका हंतर काँग्रेसाच्या अजय रैन मोदीचेर लीड सयत घेतली. फाटल्या 2 एलिसावांक सरी केल्यार वाराणसींत मोदीचें विक्टरी मार्जिन जायते उणें जाला म्हणली गजाल विश्वगुरूच्या प्रस्तुत परिगतेक धरुल्लो आरसो. आमी कोणेय वळखनातलो अस्सामचो MP रकीबुल हसनाक देशांत व्हड 10 लाखांचें विक्टरी मार्जिन मेळ्ळें तर रवींद्र दत्तारामचें विनिंग मार्जिन केवल 40.8 वोट. हर एक वोट कितल्या महत्वाचो म्हणलें हातून कळटा. काँग्रेस बुडचें तारूं राहुल गांधी पप्पू म्हणून काँग्रेसा विरोध व्यवस्थीत पितुरी चलयतल्यांक ह्या फावटी लोकांनी जोगती जाप दिल्या. भारत जोडो यात्रांत लोकांक राहुल गांधीचें नवें रूप पळोवंक मेळ्ळें. मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया. परिणाम ताणें काँग्रेसाच्या मुखेलपणाखाल रचल्या इंडिया पंगडाक 235 सिटी मेळ्ळ्यो. वट्टूक वोट शेअर पळयल्यार सयत काँग्रेसाक BJP तितलेच वोट मेळ्ळ्यात. एक बळिश्ट विरोध पार्थ ह्या फावटी आयती आसा. अशें जावन ताळमोळ नातल्ली विचित्र कानुनां हाडूंक मोदी सरकाराक साथ दिना. कर्नाटकान सयत गेल्या त्या एलिसावांत 1 सीट जिखल्ल्या काँग्रेसान ह्या फावटी 9 सिटी आपणायल्या. करावळीच्या दर्या तडीर ह्या फावटी सयत हिंदुत्वाचें वारें जोरान वळ्ळें. दक्षिण कन्नडाक चौटा, उडुपीक कोटा वेंचून आयले. एक समाधान म्हळ्यार ब्रिजेश चौटा एक निवृत्त सेनाधिकारी सेंट इलाशियस कॉलेजींत शिकिल्लो. सोजेर जावन सर्व भारतीयांक समानतेन पळयतलो म्हणली आमची पातळी. हिंदुत्वाचें प्रयोगालया म्हूण नांवाडलेल्या करावळेंत ओट्टूक 20.6 लाख लोकांनी वोट घालो. हातूंत 40.4% लोकांची वेंचून BJP न्हय. धर्माचे दोरे तकसून प्रगती विशान चिंतल्या 11 लाख लोकांक आमच्या मातयेंत रोंबल्ल्या बांदवपणाचो परमळ पासारलो. भारत तरणाट्यांचो देश. आमचो 60.5% जनसंख्यो 30.5 वर्सां भितरलो. पूण ह्या देशाचे आडळते चलोवचे राजकीय फुडारी 60-70 फोंडा भितर ह्या कॅटेगरीचे म्हणून केदाळे एक कंप्लेंट आसता. पूण ह्या फावटी युवा सकत परजळल्या. विंचून आयिल्ल्या MPची सरासरी प्राय 50.6 वर्सांक देंवल्या. हांची तोंडां पळया. ही सकटां 25 वर्सां भितरली मेंबर ऑफ पार्लिमेंट्स. कर्नाटकाचो यंगेस्ट MP सागर खंड्रेक केवल 26 वर्सांची प्राय. आमच्या MPंक कनिश्ट शिकाप जाय म्हणली रूल ह्या देशान ना. पूण शिकाप आसले कडेन राजांव वैज्ञानीक चिंता आसता म्हणलें सत. ह्या फावटी वेंचून आयिल्ल्या MP पैकी एकलोय अनपड वा इलिटरेट ना. 77% MPचें क्वॉलिफिकेशन ग्रॅज्युएशन वा ताजेकी चड म्हणली दोसक्याची गजाल. आनी वोटाक रावल्ल्या 120.1 अशिकपी अभ्यर्थी पैकी कोण एकलोय जिखूंक ना. आमचे 90% मिडिया सरकाराच्या मुठी भितर आसा म्हणली आमकां कळीत आसली गजाल. फाटल्या 10 वर्सांनी एक पब्लीक प्रेस कॉन्फरन्स करिनातल्या प्रधानी मोदीन ह्या फावटी एप्रिल-मे म्हयन्यांत बरोबर 80 संदर्शनां दिलीं. पूण आपणाक जाय जाल्ल्या पत्रकर्त्यांक मात कित्याक ते स्क्रिप्टेड सवालां मात्र विचारतात. आपको लगता है कि अभी भी सर्जिकल स्ट्राइक एक बड़ा मुद्दा है? आप भारत के तो सबसे लोकप्रिय नेता हैं ही, अब दुनिया के भी सबसे लोकप्रिय नेता हैं. जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, ऑलवेज वेरी लोनली एट द टॉप. Always very lonely at the top.
असले संदिग्ध परिस्थितीत लोकां मुखार सत दवरचें काम केल्लें थोड्या युट्यूबर्सांनी. आमच्या देशांत 80 करोड लोक इंटरनेट वापरता. तशें जावन ध्रुव राठी, आकाश बॅनर्जी, रवीश कुमार, फे डिसोजा हांचो ताळो चिंतुल्ल्याचे की चड प्रभाव घालूंक शकलो आनी 50 आनी 7% लोकांनी मोदीच्या एनडीएक वोट सयत दिवंक ना. सर्व दबाव सुसून युट्यूबर्सांनी सत उगडापें केलें. हे एलिसांव पूर्ण प्रमाणात सामाजिक जाळी जाग्यांनी झुजल्लें पयलें एलिसांव जावंक पावलें. पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो, खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज में, मतलब भिक्षा मांगकर यहाँ पर फॉरेन टूर भी कर लिए और डिजिटल कैमरा भी खरीद लिया डिजिटल कैमरा के रिलीज होने से पहले. वाह क्या फकीरी है. उत्तर प्रदेशांत फैजाबाद म्हणलो लोकसभा क्षेत्र आसा. हांगा समाजवादी पार्टेचो अवधेश प्रसाद बीजेपीच्या लल्लू सिंगा वयर 50,000 वोटांनी जिखलो. आनी तूं कितें विशेष म्हणटात गी, ह्याच फैजाबाद लोकसभा क्षेत्रांत उबें आसा अयोध्ये राम मंदिर. संवसारभर घंटी वाजोवन हिंदू राष्ट्रचो मूल्या फातर तशें बीजेपीन ह्या राम मंदिराक पिंतरायल्लें. पूण हाचे खातीर हजारो लोकांची घरां कोसलावन तांकां अयोध्येंतल्यान स्थळांतर केल्ली खबर खंयच्याय माध्यमांनी तुमकां सांगून आसतली. कशें सांगतली, सर्व कॅमेरा मोदीचेरच फोकस करनासले. हांगाच्या हिंदू लोकांन देव धर्माचे की चड आपल्या पोटाची भूक थांबोवच्या पाडतेक विंचलो. बीजेपीचे हिंदुत्व अजेंडा अयोध्येंत श्रीरामानंद मोग दिलें अशें बगलें. माजी प्रधानी अटल बिहारी वाजपेयीचे विचार अशे आसले. तोय बीजेपींतलो पूण विभिन्न काले तिसो. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए. इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए. प्रजाराज्यांत मनस्ताप डिसएग्रीमेंट सहज, पूण हे डिसएग्रीमेंट व्यक्त करूंक सिव्हिलायज्ड वाटो आसात. नवो सरकार अस्तित्वाक येवन 1 हप्त्या भितर 2 कराळ गडितां घडल्यांत. पयलें चंडीगड एअरपोर्टांत एक CISF लेडी कॉन्स्टेबलान MP कंगना रणावताक थापड मारलें. रैतांच्या प्रतिभटना विरोध ताणें उलयिल्लेंच हाका कारण. आनी दुसरें आमच्याच करावळींत कोणाजे परिसरांत मसिदी मुखार प्रचोदनात्मक रितीन संभ्रम चलयलो म्हणून दोगां BJP कार्यकर्त्यांक सुरी घालून हल्लो केला. दोनी घडितां खंडणी आनी आमच्या प्रजाप्रभुत्वाक सोबाय हाडिनात असलीं घडितां ही. संपोवच्या पयलें सर्वाधिकारी वा डिक्टेटरशिपाच्या देशांसयत एक सरकार आसता, पूण प्रजाप्रभुत्वान सरकाराच्या बराबर एक बळिश्ट विरोध पार्टी आसता. ह्या पोवटी असले एक विरोध पार्टेन व्हेंटिलेटरा भितर खर्शेवन आसलेल्या आमच्या डेमोक्रेसीक इल्लो उस्वास दिला. आमचो आदलो व्हिडिओ पळोवन तुमी एकाच पार्टेक कित्याक टार्गेट करतात म्हणून आमकां थोड्यांनी विचारल्लें आसा. आमी स्पश्ट सांगता, प्रजाप्रभुत्वान सवालां विचारची आडळतें चलोवच्या पार्टेक. आनी फाटल्या 10 वर्सांनी बीजेपीन केल्लो भोंगोस्तोळ, धर्माच्या आदारान लोकांक वांटे फांटे करची डिवायड अँड रूल पॉलिसी तांची पळयल्या उपरांत आमी मोने रावतां तर आमचें कोशेड दिसचें नातल्या परी. बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता देंगे. ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे. ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं. महंगाई मेरे हिसाब से कोई ज्यादा नहीं हुई. अब मैं 10 साल से बनियान नहीं पहन रही, देखो आप. वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं. उडास तोरा, world is bad not because of the violence of few but because of the silence of many. तुमकां जाय जाल्ल्या पार्टेक वोट करा. आमच्या समुदायाच्या लोकांनी अमक्याच पार्टेक पाठिंबो दिजय म्हणले नियम ना, पूण तुमी खंयच्या पार्टेंत आसल्यार राजांक सवालां विचारूंक विसर नाका. ते दाळा मात्र नीज जातलें सबका साथ सबका विकास. आमचें काम तुमकां पसंद जालें तर देखून व्हिडिओ शेअर करा. परत मेळया. जय हिंद.